तर पयलें खासगी जिवितान ही नदर आमी घेवया. कोण सदांच आमकां मेळचो ना आनी कितें आमचे लागीं पडे आहा तें सदांच आमचे लागीं आसचें ना. एवरीथींग इज पासींग एंड एवरीथींग वील वॅनिश वन डे. हें हेरूय शास्त्रां सांगतात आनी आमचो बायबलूय आमकां सांगता सगळे नोपोयत जातले, एकूच उरतलें तो म्हटल्यार मोग. आनी ते पासत ही नदर आसूंक गरज, कित्याक जायते पावट आमी एकामेका लागीं झगडटा, दुस्मानकायो आमी सांबाळटा, एकामेकाक भोगसूंक आमी तयार आसना. आमी फकत सुमया म्हणटा, मिसाक येता, नोवेना कोत्ता, आमी सगलें कोत्ता. पूण प्रॅक्टिकली आमच्या जिवितान हांव दुसऱ्याक भोगसूंक तयार ना. हांव दुसऱ्याशी वचून ताची खबर घेवंक हांव तयार ना. म्हाका जाय सगल्यांनी म्हजेशी येयल्लीं. सो असले कुड्डेपणान खासगी जिवितान आमी जियेता.